सुटका. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, आतां इस्रायल पोरजेक सांग, तुमी पाटी पोत्तून यात आनी पाहारिहिरोत हाच्या फुड्यांत मिग्दोल आनी दोरिया मोदें बाल जेफोनाशीन तुमचे तोंबू उबारात. हे स्वाते सामकार्याक दोरियाचे देगेक तुमी तुमचे तोंबू उबारात. इस्रायल पोरजा आतां अरण्यांत शिरकोन उरली आनी हेवटेन तेवटेन गांवांत बोवाड्यो मारता अशें फाराव समजतलो. हांव फारावक दारूण कोत्तलों आनी तो तुमचे पाटीक लागतलोच आनी फाराव आनी आख्खे ताचे फौजे विरुद्ध म्हज्या जैतान मान अंदोवन बोगतलों. तेन्ना इजिप्तकारांक हांव सर्वेस्पोर म्हूण कोलोन येतोलें. आनी इस्रायल पोरजेन अशें केलें. इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताच्या राजाक कळयतोच ताचें आनी ताच्या सेवकाचें मोन इस्रायल पोरजे विशीं बदल्लें. तांणी म्हणलें, आमची सेवा कोत्ताली ते इस्रायल पोरजेक वचूंक दिवन आमी कितें केलें? म्हणटच फारावन आपलो रणगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्ताचे हेर सगळे रथ घेतले आनी एकाचेर सरदार घाल्ले. आनी सर्वेस्परान फारावचें इजिप्ताच्या राजाचें काळीज निबोर केलें आनी इस्रायलाच्यो पत-धुवो जैतिवंत जावन भायर वेताल्यो तेन्नाच तो इस्रायलाच्या पुतां-धुवांचे पाटीक लागलो. म्हणटच इजिप्तकार म्हणजे फारावचे सगळे घोडे आनी रणगाडे, ताचे घोडेकार आनी ताची फौज इस्रायलाच्या पुतां-धुवांचे पाटीक लागले. बाल जेफोना मुखार पाय हाहिरोता लागीं दोरियाशीन ताणें पेन्ने केलें, थंय तीं तांकां मेल्लीं. फाराव लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुतां-धुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येतात तें ताणें पळयलें. इस्रायलाच्यो पत-धुवो एकदम भियेल्यो आनी तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. तांणी मोइजेसाक म्हणलें, ह्या अरण्यांत तुवें आमकां मोरूंक हाडलें? इजिप्तांत आमकां फोण नासले? इजिप्तांतलीं भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलां? आमची वाट सोड, आमी इजिप्तकारांचीच सेवा करूंक सोदतां अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना? ह्या अरण्यांत मरचे सुवातेर इजिप्तकाराची सेवा केल्ली जाल्यार अदीक बरें आसलें. मोइजेसान पोरजेक जबाब दिलो, भिवू नाकात, घोट रावात. आयज तुमकां सोडूंक सर्वेस्पोर कितें कोत्तलो तें तुमी देखतल्यात. आयज तुमी पळयतात त्या इजिप्तकारांक तुमी आनीक केन्नाच पळोवचे नात. खुद सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावात. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुतां-धुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजो दांडो उबार, दoriar तुजो हात patllai आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पत-धुवो पांय bhizoinastana doriantlean vetoleô. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची कallzam darunn कोत्तलों आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारावचेर आनी ताच्या लस्कराचेर जैत व्हरून आनी ताच्या रणगाड्यांचें आनी ghoddes-varanchem निसंटन करूं. हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारावचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजारियांचेर हांवें जैत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मारून घेतलीं. इस्रायलाच्या लस्करा फुडें चलतालो तो सर्वेस्पराचो दूत तांच्या फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे परी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायलाच्या फौजे मैदानान मोदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुपां रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजे
मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर पाटलायलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेंतीक थावन एक कडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकांत दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पत-धुवो सुके जमनी वेल्यान दर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकांची दुर्गा जावन तीं तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावलीं. इजिप्तकांत तांचे पाटीक लागले. फारावचे सगळे गडे, ताचे रणगाडे आनी ताचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांट्या फाहार उज्याचे आनी कुपाच्या खांब्यार थावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुसपट केली. तांच्या रणगाड्यांची चाकां चलना जालीं. हे परी फुडें तांच मारूंक कठीण जालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळून वचुया. सर्वेस्पर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तुजो हात दर्यार patllai आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर उदकांत शेवटून पडून दी. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पाटयलो आनी फांटें फुट्टाना दर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदेंच भोंगोवन उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यांत भितर सरलोल्या फारावच्या रणगाड्यांक, घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयलीं. एकलो पर्यंत वाटवलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पत-धुवो पांय भिजोइनासतना दoriantlean पलतडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरीं उदकां रावलीं उबीं. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडीं पळयलीं. हे परी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तुत्व धेकलें आनी परजेन सर्वेस्पराचें भें धरलें आनी ताच्या सेवका मोइजेसाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. देवाचें उतर.